बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. भोव सकाळी आमी देव मंदिरांत आयल्या देवाक आर्गां दिवचे मनान हो शुभ वेळ आमी शांतीतायेन आनी भावार्थान सारुया. देवाचो मोग आमचे सवे हे वेळार आमी अणभवुया आनी देवाची काकलूत आमी मागुया. मागण्यांत विशय आमी घेतला देवाशी परतून येयात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अदीक आगवड करचें न्हय. प्रितीच्यानो, देव आमचीच कोणाचीच अंतर करिना. ताका आमी सगलीं एक जावं गरीब वो ग्रेस्त, दुर्बळ वो अक्रिस्ती भावा भयणां, तो सगल्यांक आमकां एकेच नदरेन पळयता. भावार्थान आमी ताचे पांयशी आयलीं जाल्यार आनी विस्वासान आमी ताका उलो मारलो जाल्यार देव आमकां कधीच साडिना. तर हीच भावना आमच्या मनान नियाळून आमी मोगान आनी शिताबेन हे मागण्यांत वांटो घेवया. जेजून धर्मदुतांचेर पवित्र आत्मो पाठयलो तसोच आपल्याचेर भावार्थ दवरतल्या विदेशांचेरूय पवित्र आत्मो पाठयलो, कित्याक ताणें जेजूचेर भावार्थ दवरलो. होच पवित्र आत्मो आमकांय मेळचे पासत जेजू लागीं आमी भावार्थान मागुया. पवित्र आल्ताराच्या उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर आमी नदर घालुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. आमचो भावार्थ गोट कर म्हूण ताची कृपा मागुया. आमी किरकोळ मनशां म्हूण ओळखून घेवन सगल्या आमच्या कालतीपणान पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपाकाल आसलेल्या जेजूक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. जेजूचेर आमचो भावार्थ वाडोवंक आमकां आदार मागून गीत गावुया. सोमी देव दोनी देव. सोमी देव दोनी देव मरण पुनो जीवन जाल्लो मोसुरे दिमे सुपोट जीवन पुगोट तुझी Christ moso ade oi tu de moso de moro puro jivo sallo Mosode Duka Soda Jibe Pogoda Tu Jesus Christ Moso Ade Oi
모수리 모로 부노 지원 살로 모수리 두카 수 보다 집에 불고다 두 예수 그리 모습 한데 धर्मदूतांचो इतिहास 22:8-22 अशें आमकां सांगता. तुज्या खोटेपणाक पाट कर आनी तुज्या मनांत जें कितें तुवें चिंतलां ताच्या सोमयांक लागीं बोगसणें माग. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचें वायट चिंतता. हे वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमचें भितरलें वायट सोडून दिवया. देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. बापा, जायते फावटी आमी आमच्याच बोडायेन बरोवन तुका अपमान केला आनी तुजी मोगाची ओळख घेवंक आमी फाटीं सरल्या. आमी चुकल्या. बापा, आमकां बोगोस. दर दिसा आनी दर एके घडयेक तूं आमची राखण करताय म्हूण हें आमी मानून घेवंक ना. आमी फकत आमच्याच बोळाचेर पातयेवन रावल्यांत आनी हे परी तुका आमी अपमान केला. आमी चुकल्या सायबा. आमची काकलूत कर. देवाचें बोगसणें मागून आनी आमची काकलूत कर म्हूण आमी गीत गावया. देवा सोल्लो हांव पयस गेला. I3 पेज 116. देवा सोल्लो हांव पयस गेला. आतां तरी परती सोरता. बाबाच्यो जायत्यो चोला. आतां तरी परतून येता. जायती वर्सां पातकां भोंवला. आतां तरी ओळखून घेता. बाबुयणाचे पातो केला. आतां तरी माफी मागता. ल्हान व्हड पातो हांवें केला. बोगस म्हूण हांव आतां मागता. पातक म्हजे भितर येयला. पातका दुखोवन आतां दवरता.
दोनिया देवा, आमी तुका दिनवास दिता. आमच्या जिवितांत तुवें आमकां जायत्या बेसवांनी बोल्ल्यांत. तुवें आमकां सदांच कृपा दिल्या आनी आपलो तुवें मितमेर नासलेलो मोग आमकां दिला. ताचेर आमी नियाळ करूंक जायना आनी आमच्या मनांतूय आटापूंक जायना. तुवें आमकां बरी फॅमिली फावो केल्या. हे तुज्या उदार देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, तुका आमी सगलीं एका सारकीं. तूं कोणाचीच उतर करिनात. देवान विचून काडलेले इस्रायल परजेचो आनी विदेशाचोय तूं एका सारको मोग करताय आनी आपले कुरपेन भरताय. देखून आमी तुका दिनवास दिता. जेजू, तुजेर बाबात दवरतल्यांचेर तूं पवित्र आत्मो पाठयताय आनी तुज्या सारकिल्लीं आमकां करताय म्हूण आमी तुका वखाणटा. स्तोत्र 95 वळ 1 ते 3 अशें मेळटा. येयात, सर्वेस्परा मुखार आनंदान उलासुया. तो आमचो खोडप, आमचो तारूक. येयात, ताका वखाणुया. ताचे फुडें या, ताका दिनवासुया. गितां गायनांनी ताची स्तुती करुया. कित्याक सर्वेस्पोर म्हळ्यार व्हरतो देव, सगल्या देवां परस व्हरतो राजा. देवान दिल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर ताका आमी दिनवास दिवंक गीत गावया. म्हज्या देवाक आर्गां. E6 पेज 80. मोजे देवा आर्गां दितलो, ताचे नांव सदांच वखाणटलो. मोज्या देवा आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचोना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां. तो पिडेलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडून दिता. तो काकलुती मोगान तुका भरता. मोज्या देवा आर्गां दितलो, ताचे नांव सदांच वखाणटलो. मोज्या देवा आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचोना. मत्यो 24:4 अशें आमकां सांगता. पूण जेजून असो प्रतिपाळ केलो.
पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें उंडेच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत चड गरजेचें आमी आत्मीक वाटेन वाडूंक. देवाचें उतर आमकां जागयता आनी आमच्या जिवितांत कुशलकाय हाडटा. तर हेंच मनान आमी आतां देवाचें उतर आयकुया. सगळीं उबीं रावया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अवेसभर 15 वळी 7 ते 21. मोठो वाद विवाद जाल्या उपरांत उबो रावून पेद्रून तांकां म्हळें, बाबा भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शिव वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थ दवरूंक पयल्या दिसा तावन देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी सगल्यांची काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. बाबाता वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटूच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी वाहूंक जावंक ना तसलें जूं सिसाच्या मानेर घालूंक तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. पूण सोम्या जेजूच्या देण्यान आमकां तशेंच तांकांय तारण मेळटा म्हूण आमी सतमानता. जमलोलो सगलो लोक वोगी रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशा मदें केल्ल्या सगल्या खुण्यांची आनी विस्मिताची जी खबर सांगताले ते आख्खे सभेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जॅकोबान अशें आपलें मत सांगलें, बाबा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयल्ली विदेशां मदली एक परजा सुरवातेक जावन वेंचून काडून देवाची खुशी म्हूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी ह्या प्रवेदाच्या उतरा प्रमाणें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. हे उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मोडोन पडलेलो तंबू हांव नवेन ताणटलो. तो हांव घोट्टनांतलो उबो करतलो आनी नवेन बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयल्लीं आसा तीं सगळीं राष्ट्रां जाणें जायते काळा तावन हें कळीत केलां तो सर्वेस्पूर अशें सांगता. म्हणटूच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येयात. त्या विदेशांचें जिवीत आमी अदीक आगोड करचें न्हय, पूण तांकां अशें आमी बरोवन धाडचें. कुड्ड्या देवाक भेटय वस्तायलेले वस्तू तांणी खावच्यो न्हय. सुमतीच्या कायद्या आड लग्न करचें न्हय आनी गोमटी पिळोवन मारलेल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय आनी रगत शिंवचो न्हय. कारण आदल्या काळार तावन सगल्या नगरांनी मोइजेसाची समूत परगट करपी आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानी ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार.
देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. जेजूच्या मोगान रिगून रावल्यार आमी जेजूचीच कोशी करतले. ताची कोशी करूंक आमी वावुरतले. तेन्ना आमी ताच्यो आज्ञा पाळटले आनी एकामेकाच्या मोगान जियेतले. एकामेकाक वळखून घेतले आनी एकामेकाचे प्रस्न अडचण्यो मोगानूच मिटयतले. धर्मदूताच्या मुखार प्रस्न आयलोलो तो हो: जेजूक स्विकारलेल्या विदेशांनी मोइजेसाचे परंपरे प्रमाणे सुनोद करची गरज आसा वो ना? धर्मदूत जेजूच्या मोगान रिगलोले आसले तेच पासत तांचे मुखार आयलोलो कठीण प्रस्न तांणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान भासाभास करून सुटावो केलो. तांणी घेतलेलो नीज निर्णय असो आसलो: जेजूक स्विकारलेल्या विदेशांनी सुनोद करची गरज ना. जेजूक आमच्या जिवितान हाडलो जाल्यार आनी ताच्याच हातान आमचें जिवीत घातलें जाल्यार आमचे मुखार येतले खासगी जिवितांतले प्रस्न, समुदायीक प्रस्न आनी समाजीक प्रस्न आमी आपलेपण पयस करून दुसऱ्यांच्या फायद्या पासत पवित्र आत्म्याच्या आदारान सुटावे करूंक पावतले. तर आमच्या जिवितान जेजूक पयलो वयलो जागो दिवन आमी वावुरल्यार जेजू आमचे मदें आसतलो. ताचो बाप आनी ताचो मोग आमकां पोसतलो आनी पवित्र आत्मो आमकां आमचें जिवीत चलोवंक वाट दाखयतलो. थोडो वेळ उगीच रावन आमच्या मनांतूच बापाक आमी हें मागणें करुया. देवा आमच्या, तूं चड बरो, रचणार आमचो दोनी करो. सगल्या काळजान नीज मोग तुजो सदांच आमी करूंक फावो. दुनिया देवा, हे वेळार कोंतवलेलें काळीज म्हजें हांव तुका उक्तें करतां. तूंच म्हज्या काळजान येवन म्हजी राखण कर आनी म्हजो विस्वास तुजेर वाडय. बापाक मोहिमा दिवंक आमी गीत गावया. सोदतां तुका 824 पेज 12. संकोशानी सोदता तुका
हुस्क्या कुदीन सुता तुका कुशाल पोळा सुता तुका सगळेच कडेन सुता तुका संकोचांनी सुता तुका हुस्क्या कुदीन सुता तुका कुशाल पोळा सुता तुका सगळेच कडेन सुता तुका दिसा वातो उदेतना काळजांतले उदकां सुटा आयच्या दिसा जेसू बसून तुका दुनिया ते भेटयता संकोचांनी सुता तुका हुस्क्या कुदीन सुता तुका खुशालपणा सुता तुका सगळे कडेन सुता तुका मातयेव 18 वळी 19 आनी 20 जेजू आमकां अशें सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वोच मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हजे नांवान एकठांय जाल्लीं आसलीच थंय ताचे मदें हांव आसा. तर एकाच मनान आनी भावार्थान आमची थोडी मागणी जेजू मुखार आमी घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, तुजेशी आमी येता बापा, आमचें मागणें आयक. जेजू, तुका आमच्या जिवितान बाळगून दवरूंक आमकां काळीज आनी मोन दी म्हूण मागुया. जबाब, तुजेशी आमी येता बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या समुदायांत जायते फावटी प्रस्न आनी आडखळी उप्रासतात तेन्ना त्यो आमी शांतीतायेन भासाभास करून आनी मोगान सुटावे करूंक बापाचो आदार आमी मागुया. जबाब, तुजेशी आमी येता बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या गोराब्यांनी कोश्ट उदृश्ट उप्रासता तेन्ना आमी सगळींच निराशी जातात. हे कोश्ट उदृश्ट आमचे ल्हव करूंक पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब, तुजेशी आमी येता बापा, आमचें मागणें आयक. जेजू, आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान तुज्या आज्ञा प्रमाणे मोगाची आनी शांती परगडटली मनशां कशी जिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन आमकां सदांच फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब, तुजेशी आमी येता बापा, आमचें मागणें आयक.
हे वेळार दर एकल्यान आपलें खासगी मागणें जेजू फुड्यान घालचें. जबाब. तुजेशी आमी येता बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या बापा हे मागणें जेजून आपल्या शिसांक शिकयलें. जेन्ना शिसांनी आपणाक मागणें करूंक शिकय म्हूण जेजू लागीं मागलें तेन्ना हे मागण्यांक भोव म्हत्व आसा. हे मागण्या वरवीं आमी बापाक उलो मारता, ताका दिनवासता आनी ताची कृपा मागता. तर ह्या वेळार भक्तीपणान आनी मोगान आमचे बापा हे मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.